मोगा बाबळांनो, म्हाका तर सगळ्याहून जोआचें शुभ वर्तमानाचें पुस्तक वाचूंक बरें लागता. कारण तातूंत सादें बरोवप दिल्लें आसा आनी सोंपे भाशेन तें दिल्लें आसा. आनी जें कितें तातूंत घडलेलें हांव पळयतां तेन्ना म्हज्या काळजाक खूब संतोश भोगता. आनी तें परत परत वाचूं अशें म्हाका दिसता. देवाचीं जायतीं कामां आनी जायते लिपलेले गूढ अजूनय आसात. ते आमकां अजूनय उगडापे जावंक ना. पूण वेळा प्रमाणें देव आमकां एक एक गूढ उगडापो करता. आयज हांव तुमच्या मुखार उलयतां जाल्यार हो वेळ म्हाका देवानच दिला त्या पासत हांव उलयतां. जर देवान म्हाका तो दिवंक नासलो जाल्यार आयज हें उतर तुमकांय फावो जावचें नासलें. देव जोण एकल्याच्या जिवितांत त्या त्या वेळार आपलीं कामां करूंक पळयता. देवाचे जायते लिपलेले गूढ जर तुका उगडापे जावंक जाय जाल्यार तुवें ताका वेळ दिवचो पडटलो. आनी ताज्या वेळा प्रमाणें तो तुका सगळें उगडापें करतलो. फाटल्या कार्यावळींत आमी पळयलें की जेजून जायतीं अजापां केल्लीं आसलीं आनी तातूंत जायतें व्हडपण लोकांक समजून आयलेलें आसलें. जायत्या लोकांनी ताजेर विस्वास दवरलो आनी जायत्या लोकांनी ताजेर विस्वास दवरूंक नासतना परत संवसारांतूय गेल्ले आसले. आयज देवाचें उतर तूं आयकता. तूं आयकून जर संवसारांत गेलो जाल्यार ह्या उतराचो तुका कांयच फायदो जावचो ना. तुजें जिवीत जशें पोरनें आसा तशेंच उरतलें. हाजे वेल्यान आमचें जिवीत आमच्यांनी पळोवंक जाता की कशें आसा तें. आयज मनीस आपले येवजणे प्रमाणें सगळें करता. ताका देवाची येवजण नाका. मोगा बाबळांनो, अशें न्हय. देवान आमकां रचल्यात आनी ताज्या वावरा पासत आमकां विचून काडल्यात. आमचें पयलें काम जावन आसा तें हें की आमी दोनयाक विचारचें, म्हज्या जिवितांत तुजीं कसलीं कामां आसात. तुवें म्हाका कित्याक रचला. तुजीं कामां म्हज्या वरवीं तूं पूर्ण कर. हें आमचें पयलें मागणें आसूंक जाय. संवसाराच्या लोकां सारकें आपणाक फायदो जाता त्या पासत आमी ताचो पाटलाव करचो न्हय. जर अशें आमी केलें तर संवसाराच्या मोदें आनी आमच्या मोदें कितें बदल आसा हो बदल आमकां दिसून येवचो ना. जे जेजूच्या फाटल्यान आयलोले आसले ते अजुनूय कुडीच्या जेवणा पासत ताच्या फाटल्यान आयलोले आसले. कारण ते गरीब जावन आसले. तांचे लागीं कांयच नासलें. जेजूचीं उतरां ते आयकताले. तांकां ती बरीं लागतालीं. पूण ताचो पूर्ण पाटलाव ताणें करूंक नासलो. देवान तांच्या पुर्वजांक अरण्यांत 40 वर्सां पर्यंत जेवण दिल्लें आसलें. तांकां ताणें मान्ना दिल्लो आसलो आनी तांची कुडीची भूक देवान भागयिल्ली आसली. पूण दोनी जेजू ओत्मीक जेवण दिता. ओत्मीक जिवीतूय तो दिता. म्हजो बाप स्वर्गावेल्यान आयलोलो खरो उणो तुमकां दिता. त्या सामारितान बायले प्रमाणें हेय लोक कुडीच्या जेवणा संबंदी विचार करणारे जावन आसले. त्या बायलेक उदक जाय आसलें. कारण तिका केन्नाच तान लागची न्हय आनी ते बांयचेर तिका येवचें पडचें न्हय म्हणून ती आपणाक तें उदक दी म्हणून मागताली. तशेंच हेय लोक जावन आसा. ते बायलेक समजनातलें जेजू आपल्याक कसलें उदक दिता तें आनी जेजू कडेन कसलें उदक आसा तें. ती त्या कुडीच्या व त्या झऱ्यांतल्यान व बांयचेन जें उदक आसा त्या उदका संबंदी ती विचार करणारी बायल जावन आसली. आयज होय लोक त्याच प्रमाणें ताच्या फाटल्यान आयलोलो आसलो. जेजू जावन आसलो स्वर्गीचो उणो. जो कोण तो उणो खाता ताका केदींच मरण ना आनी तो सासणाक जियेता. क्रिस्त स्वर्गावेल्यान देंवलोलो खरो उणो जावन आसलो.
मोगाय बाबणानो, ही उतरां तुमी लक्षांत दवरात. ही उतरां विसरपाची न्हय. ताणें स्वर्गांतल्यान येवन आमच्या पासत आपलो जीव दिलो, कारण आमकां जिवीत मेळचें आनी हेंच तारण जावन आसा. आमी आतां हें सुद्दां पळोवया की तो उणो सुद्दां जावन आसा आनी तो आमी सदांच खावंक जाय. त्या उद्देशी आमची ओत्मीक वाडाय जावची आसा. जेन्ना इस्रायल पोरजा बासायलेल्या देशांत गेले तेन्ना तांकां त्या जमनीवेली पोरणी कोणसां दिल्लीं आसलीं, जीं देवाच्या उतरा संबंदी दाखलो करता. आयज जायते लोकांक पोरणी कोणसां आवडनात. मोगा बाबणानो, तुमकां उण्याची गरज आसा. ही 37वी वळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. आमची निवड आनी खुशी ह्या दोगांकूय ह्या सुवातेचेर दाखलो केल्लें आसा. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशीं आयिल्लीं आसा आनी म्हजेशीं येतात तांकां हांव परत धाडचो ना. हें सत जावन आसा, कारण जेजूशी आयिल्ल्याक ताणें केन्नाच रिकामी हातांनी परत धाडून दिवंक ना. तांची बेसांवां म्हणजे तांचे आशिर्वाद तांकां ताणें फावो केल्ले आसा. ह्या सुवातेचेर 3 गजाली आसात: बाप, पूत आनी मनीस. बाप मनशाक आपल्या पुताक दिता, म्हणजे क्रिस्ताक दिता, पूण मनशान क्रिस्ता कडेन येवंक जाय. आनी जे कोण क्रिस्ता कडेन येतात तांकां सासणाचें जिवीत आसा, कारण बापान तें तांकां दिल्लें आसा. आनी ह्या पृथ्वीचेर आसात तीं सगळीं दोनया जेजू क्रिस्ताचीं जावन आसा, पूण तीं ताजेशीं आयलीं जाल्यारूच तीं ताजी जावन आसा. आमची कशी निवड जातली हें आमकां खबर ना, पूण जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त परत ह्या संवसाराचेर येवचो आसा तेन्ना आमची न्हीद जावची आसा. जण एकल्याच्या कामा प्रमाणें तांकां फावो जावचें आसा. आमकां आयज ताणें स्वतंत्र केल्यान परत संवसारांत वचूंक न्हय. आमी ताची खुशी करूंक जाय. आमी ताच्या उतरा प्रमाणें चलूंक जाय. देवान आमकां शुभ वर्तमान सांगूंक आज्ञा दिल्ली आसा आनी हें शुभ वर्तमान आयज पासून आमी दुसऱ्याक सांगूंक सुरवात करुया. देवाचें हेंच काम व्हड जावन आसा. आयज ही तूं कार्यावळ आयकता, पूण तुवें केन्ना ह्या कार्यावळी संबंदी तुज्या शेजाऱ्यांक, तुज्या सोयऱ्यांक सांगलां? जर सांगूंक ना जाल्यार देवाची बेसांवां तुका कशीं फावो जातलीं. जेजू स्वर्गावेल्यान पृथ्वीचेर आयलो ह्या पासत की मनशाच्या पुताक वयर उबारचो. तो बापाचे खुशे प्रमाणें आयलो आनी बापाची खुशी हीच जावन आसा की तुमचो नवो जल्म जावचो. पूण तुमकां ताजेशी येवंक गरज जावन आसा. तुमी ताजेशी येवचें हीच ताजी येवजण जावन आसा. आयज मनीस दोनूय देवा कडेन येना. खरें म्हणजे मनशान देवाक विचून काडूंक ना, पूण देवान मनशाक विचून काडलेलो आसा. तुमी दोनूय जेजू कडेन भावार्थान आयले जाल्यारूच तुमकां जिवीत मेळूंक शकता. जेन्ना एक खंयचो मनीस क्रिस्ताक सोडवणदार म्हणून मानून घेता तेन्ना तो नितिवंत असो जावंक पावता. तसोच तो सर्गीच्या राज्यांत वचूंक आपली वाट तयार करता. जेन्ना जेजू 100 मेंढऱ्यांच्या जिवितांत काम करता तेन्ना 100च्या 100 तो घेवन वेतालो. तातूंतलो एक सुद्दां शेणचो ना. जो कोण विस्वास दवरता आनी क्रिस्ताक सोडवणदार म्हणून मानून घेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा ताका पुनर्जीवनपण फावो जातलें आनी जेजूच्या सांगाता वचूंक ताका भाग मेळटलें. ताणें जें कितें शिकयलें तें सगलें देवाच्या उतरा प्रमाणें शिकयलें आनी तो स्वर्गावेल्यान सोकला देंवलोलो खरो उणो जावन आसा. तो आंकवार अस्तरेगेर जल्माक आयिल्लो पूत जावन आसा. जायते जाणांचे जायते तरेचे दुबाव आसा,
पूण देवाच्या उतरापासून कोणूच दुबाव काडूंक शकचो ना. देवाचें उतर सत जावन आसा. आनी जें कितें आमकां तातूंत कळना तें आमी देवा लागीं विचारल्यार तो आमकां सांगता. पूण जो कोण ताजेर दुबाव धरता तें तर व्हड पातक जावन आसा आनी त्या मनशाक बोगसणेच ना. आयज देवाच्या उतराचेर आमी दुबाव धरचो न्हय. जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा तें आमी मानून घेवंक जाय. पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमकां सगळें शिकयता. जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्या उदेशींच जल्माक आयिल्लो आसलो. आंकवार मारी जी आसली ती पवित्र आत्म्या उद्देशींच गर्भेस्त जावंक पावली. जेजूचो जल्म जरी आंकवार अस्तरे पासून जालो तरी तो स्वर्गावेल्यान देंवलेलो जिवंत उणो जावन आसलो. तो देवाचो पूत जावन आसलो. तो खूद देव जावन आसलो. मनशाचे कुडीन संवसारांत तो आयलोलो देव जावन आसलो. तो कितें म्हणटा तें जुदेवांक रोखडेंच समजून आसलें. तरी पूण ते म्हणटात वो जुजेचो पूत न्हय. ते ताका संवसारा प्रमाणे पळयता. खरें म्हणजे जुजे ताचो बापूय नासलो. मारी आनी जुजे लग्न जावच्या पयलींच पवित्र आत्म्या उद्देशी मारी गर्भेस्त जाल्ली आसली आनी त्या प्रमाणे ताचो जल्म जाल्लो आसलो. तो देवाचो पूत आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माक आयलोलो आसलो. ताजो आनी मनशाचो कांय संबंद ना. तो पातकान जल्माक आयलो ना. तो स्वर्गावेल्यान देंवलेलो उणो जावन आसा. जर आमकां उदाहरण घेवंक जाय जाल्यार पोरण्या करान आयजायाचो 54वा आविसोर आनी 13वी वळ आमी वाचल्यार आमकां समजून येता ताचो जल्म कसो जालो आनी हें बाकीत पूर्ण जावचे पसत हें सगळें घडून आयलोलें आसलें. देव जर खूद ह्या संवसाराचेर देंवलेलो आसलो जाल्यार हो संवसाराचो उज्यान नाश जावपाचो, संवसार लासून काबार जावपाचो इतलो तो व्हड पदवेदार देव जावन आसा. त्याच पसत तो मनशाच्या रुपान ह्या संवसाराचेर मनीस जालो. आमी जोआच्या पयल्याच आविसोरांत आनी पयलीच वळीन वाचलेलें आसा. सोबतो मनीस जालो आनी तुज्या आनी म्हज्या पासत तो काल्वरीच्या खुर्साचेर मरूंक गेलो. जेन्ना आमी ताका मानून घेता तेन्ना तुमचें थारण जाता आनी आयज ह्या थारणाची सगळ्यांकूच गरज आसा. खरें पळयल्यार जुदेव लोक ताच्या कुडी संबंदी विचार करणारे जावन आसले. ते ताका मनशाच्या रुपान पळयताले. तो जुजेचो पूत म्हूण ते ताका मानताले. तो देव जावंक शकना अशें ते म्हणटाले. त्याच पसत ताणें ताचो घात घेतलेलो आसलो आनी आयज पासून ते ताका मानूंक तयार नात. मोगा भावणां, खरेंच तो तांचे मदें आयलो पूण तांच्याच लोकांनी ताका नाकारलो. पूण निमाण्या दिसा हें सगळें उक्तें जातलें. आयज तुका आनी म्हाका थारण मेवलें. हें फकत देवाचो मोग तुवें आनी हांवें चाखलो त्याच पसत आमकां हें फावो जालें. जर हांवें आनी तुवें आमी पातकी म्हूण मानून घेवंक नासलें जाल्यार तुका आनी म्हाका थारण फावो जावचें नासलें. तर इश्टानो, आयज कितलोसोच लोक ह्या संवसारान आसा जांचें आजुनूय थारण जावंक ना. देवा पासून ते पयस आसात. तांचें कितें? जेन्ना देवान इस्रायल लोकांक इजिप्तांतल्यान भायर काडले तेन्ना तांकां पयशिल्ल्यान ताणें बासायलेलो देश दाखयलो. जायते जाण अरण्यान मरून गेले. तांची मोडीं अरण्याची पडलीं कारण तांणी देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावचें सोडून दिलें. त्या पसत हें सगळें घडलें. थोडेच जाण बासायलेल्या देशांत पावूंक शकले. आयज देवाचो व्हड आशिर्वाद आमकां फावो जाल्लो आसा. आमच्या पातका उद्देशी आमी जरी आजुनूय ह्या संवसारांत जियेतात तरी देव आमचो रोखडोच नाश करिना. नव्या करारांत देवाचो मोग दाखयता. तोय मोग आमकां फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता उद्देशी पळोवंक मेळटा. आमी जितले फावटी पातक करतात तितले फावटी आमचेर व्हड खास्त येवपाची. पूण तो व्हड सोंसणीकायेन आसा.
आनी त्याच पासत आयज आमी ह्या संवसारांत जेतात. मोगा बावडनो, तो आपणाच्या कुडी संबंदी उलयनासलो आनी ताचो अर्थ समजून घेवंक आमी जाय. ताची कूड जावन आसा खरो उणो आनी आमी ताका सदांच खावंक जाय. आमी ताका खावप म्हणजे ताजें मांस खावप न्हय, तर ताच्या उगडासाक आमी उण्याची मोडणी करूंक जाय. जेन्ना दोनूय जेजून निमाणें जेवण केलें तेन्ना ताणें उणो घेतलो, तो आशिर्वादीत केलो आनी तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक वांटून दिलो. त्याच प्रमाणें आयज पासून आमी तें करूंक जाय. जेन्ना तो येय पर्यंत हें आमी करचें पडटलें. हें आमी ताच्या उगडासाक करतात. पूण ह्या सुवातेचेर आमकां एक अशी गजाल पळोवपाक मेळटा, ती म्हणजे जुदास इस्कारियोत आजी. जेजूक ताचे संबंदी पयलींच खबर आसलें, पूण तो ताका वेगळो करिना. तरी पूण तो दुश्ट असल्या मनशाचेर पासून मोग करणारो जावन आसलो. कारण ताच्या जिवितांत वायट काम आसलें वो तो पयलींच जावन आसलो. पूण ताका ताणें सोडलो ना. ताणें ताजेरूय मोग केलो. पूण निमाणे सुवातेर आमकां कळून येता की जुदास इस्कारियोतान जेजूशी येवपाचें सोडलें आनी आपणाची वाट ताणें धरली आनी आपलेच कुडीचो ताणें नाश करून घेतलो. जर तो परत आयलोलो आसलो जाल्यार दोनी जेजू ताका बोक्षितलो आसलो. जेजू कोणाकूच सोडिना. तो सगळ्यांचो मोग करता. तो तुजो मोग करता. तो म्हजोय मोग करता. संवसारांत आसलेल्या जण एका मनशाचो तो मोग करता. मोगा बाबणानो, देवाचें काम व्हड जावन आसा, पूण सैतानाचें काम एकदम वायट जावन आसा. आयज सैतान भावार्थ्यांक सोकला उडावंक पळयता. खरें पळयल्यार जुदास इस्कारियोत वायट मनीस नासलो, पूण जेन्ना सैतान ताचे भितर रिगलो तेन्ना तो हें सगळें काम करूंक तयार जालो. आयज देवाचें उतर आमच्या हातांत पडलेलें आसा. देवाच्या उतरा उद्देशी आमी करूंक जाय. जरी आमी कितलींय पातकी आसलीं, मेळ्ळीं आसलीं, तरी आमचो नाश करूंक तो पळयना. तो आमकां जिवीत दिवंक पळयता आनी देवाच्या मोगान तो आमकां वाडोवंक पळयता. संवसारांत आमी शेणचे न्हय. संवसाराच्या लोकां प्रमाणें आमी चलचे न्हय. हीच देवाची येवजण जावन आसा. मोगा बाबणानो, खरेंच एक देव जावन मनशाच्या कुडीन तो संवसारांत आयलो. ताणें काल्वरीचो खुरीस आपल्या खांद्याचेर घेतलो. तो दोंगर चडलो. ताजीं फकाणां केलीं. ताच्या तकलेचेर कांट्याचो मुकूट घातलो. ताजी फाट जशें शेत कोसतात तशी मारून मारून ती पिजलेली आसली. ताजी खेबाणां केलीं. ताच्या दोळ्यांक बांदले आनी ताजेर मुठी मारल्यो. चोरांनी पासून ताजीं फकाणां केलीं. लुती ताच्या तोंडाचेर घातली. मोगा बाबणानो, हें कित्याक घडलें जायत? हें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत न्हय. आमी पातकी आसले त्या पासत न्हय. तूं आनी हांव बरो आसलो. आयज मनशाक पातकी म्हटल्यार राग येवंक शकता, पूण आमी जरी कांयच पातक करूंक ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी सगळे पातकीच जावन आसा. देवाचें उतर सांगता, सगल्यांनी पातक केलांच, कोणूच बरो ना, एकलो पासून बरो ना. आनी पातक दिता तो मुशारो मरण आनी देव दिता तें जिवीत सासणाचें. आयज हें जिवीत तुका मेळूंक शकता. तुका सासणाचें जिवीत मेळूंक शकता. तुजीं कामां कितलींय वायट आसुनी, कितल्याय दुखांत तूं आसुनी, कितल्याय संकश्टांत तूं आसुनी, आनी तुजें दुयेंसूय कितलेंय व्हड आसुनी, दोनी जेजू सगळें काम करूंक शकता. तुका पिडेंतलो बरो करूंक शकता. तुका शांती दिवंक शकता. आयजूच तुजी मागणी तूं दोनूय जेजूक कळय आनी ती मागणी आमकांय कळोवपाक तूं विसरूं नाका. तुजी कितें गरज आसा आनी कसली मागणी आसा ती आयज तूं म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टा, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळोया.